नमस्कार, हांव प्रदीप पडगांवकार। फाटल्या आमच्या इतिहासान नजर मारीत जाल्यार राजा आनी प्रजा हो एकूच विशय आमी दोळ्या मुखार हाडीत जाल्यार कळटा की राजा हो फक्त राजा आसतालो आनी प्रजेचो फक्त छळ जातालो। प्रजेचें केन्नाच बरें जावना, प्रजे खातीर केन्नाच बरें चिंतलें ना। आयजूय तीच परिस्थिती आसा। खंयचो आमदार, खंयचो खासदार तुमी बरें शिकचे, तुमी वयर सरचे, तुमकां बऱ्यो नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण वावुरता? काय ना। तुमची भलायकी बरी आसची ह्या खातीर तुमकां कितें सुविधा दिता? काय ना। आतां उत्तर गोंयचें जर पळयत जाल्यार फाटल्या 20 वर्सांक भाजपाचें प्रतिनिधित्व करता श्रीपाद नायक लोकसभेन। लोकसभेन खासदाराचें काम कितें आसता? ताणें पयलीं म्हणजे आवाज काडप, तोंड उगडप, तुमचे मुद्दे लोकसभेन मांडप, जावं ते राज्याचे मुद्दे, जावं ते एका विशिष्ट मतदारसंघाचे मुद्दे, जावं एका समाजाचे मुद्दे, जावं एका तरणाट्याचो मुद्दो, अशे मुद्दे वेगवेगळे मांडून ताणें थंय ताचेर डिबेट करून घेवंक जाय आनी ताचे खातीर कितें तरी सुविधा उपलब्ध करून घेवंक जाय। म्हाका दिसना, हांवें जाल्यार पळोवंक ना, तुमी केन्ना पळयलां की श्रीपाद नायकान 20 वर्सांक आपलें तोंड उगडलां आनी आपले गोंयचे कितें मुद्दे मांडल्या? गोंयचे मुद्दे मांडलेले जाल्यार तो म्हादय विशयाचेर केन्ना उलयल्लो आयकला? ना। आतां खासदाराक प्रत्येक वर्साक 5 कोटी मेळटा आपल्या मतदारसंघा खातीर खर्च करपाक, जावं आपल्या एक तो जो मतदारसंघ आसा उत्तर गोंय ताचे खातीर। श्रीपाद नायक 20 वर्सां जालो खासदार आसा, सो 5000 वर्साक 5 × 25 एका टर्माक 4 टर्माचे 100 कोटी। श्रीपाद नायक म्हणटा आपणे खूब उदरगतीची कामां केल्या। 100 कोटीची कामां कितें केल्या रे बाबा, मातशी दाखोवंक शकता? हांव आतां कितल्याशाच मतदारसंघांनी भोंवता, म्हाका कितलेशेच लोक सांगता आमच्या गांवांत तर कांय करूंक ना, आमकां जगपा खातीर ताणें कांय दिवंक ना म्हणटात ते, पूण आमी मरतकूच आमची वेवस्था जावची म्हूण मसुंडी मात दिल्या, हे मात लोक खेदान सांगतात। हांव ज्या गांवांत रावता साळगांव, त्या साळगांव मतदारसंघांत म्हाका दिसना जर ताणें कितें काम केल्लें आसत जाल्यार 25 लाख पडटा एका मतदारसंघाक एका टर्माक। सर ते 25 × 4 वर्सां 1 कोटीची कामां साळगांव मतदारसंघान कितें केल्या हें ताणें दाखोवन दिवचें। सो फक्त तुमकां आयज जी फटिंगपणां उलयत आयल्यात ती फटिंगपणां चालूच आसात। आपल्याक आतां मतां मेळची म्हणून आमी मायनींग रोखडेंच सुरू करतले म्हणटात। सादी एक भेट घेवंक शकलो ना प्रधानमंत्र्या कडेन। 20 वर्सां खासदार आसून आनी कितलींशींच वर्सां मंत्री आसून ह्या मनशा कडल्यान तुमी कसली अपेक्षा बाळगतले?